नमस्कार. पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत तुमकां येवकार. गोंयांत सगळ्यांत चड काळ टिकलेलो राजकीय पक्ष म्हळ्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, जो ह्या फावट तृणमूल काँग्रेस पक्षा बरोबर युती करून आनीक एका वेंचणुकेक सामकार वता. गोंयाक पयलो मोगोचो मुखेलमंत्री दिवपी पक्ष. जेन्ना सावन 1994 राज्यांत भाजप पक्षाचो उगम जाल्लो तेन्नाच्यान मोगो पक्ष राज्यांत एक किरकोळ पक्ष जावन उरला. मात दर वेंचणुकेक पक्षान सातत्यान आपले उमेदवार वेंचणूक रिंगणात देंवयल्ले आसा. विशेष म्हळ्यार भाजपाचो उदय मोगोचेर आसलो तरी मोगोच्या युतीन भाजपान राज्यांत ह्यान पयलीं सरकार स्थापीत केल्लें आसा. तेन्नाच्यान मोगो पक्ष राज्यांत दर वेंचणुकेक फक्त 3 ना तर 4 सुवातो जिखत आसा. आनी पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर 1999 पासून दर सरकारांत मंत्री म्हूण दिसून येता. ही एक अशी भुमिका आसा जी आज मेरेन ते निभयत आयल्या. तांची मोख आतां खूब व्हड आसा आनी तांणी भाजपा कडेन कित्याक युती केल्ली ना हें स्पश्ट करता. मोगोची मागणी आशिल्ली की ते 12 सुवातो जिखतले. तांकां 12 सुवातो जाय. मात टीएमसीन तांकां तांच्या मागणे परस चड दिलें. तांकां 14 सिटां दिलीं. वेंचणुके उपरांत एमजीपी कडेन आनी एक मागणी आसपाची शक्यताय आसा. ढवळीकराक मुखेलमंत्री करपाक सहमती दिवप्याक तेंको दिवप.